कितें म्हणून हे थोडे सायन मारिनात डिझल चॅकाचेर. व्हायस चेअरमॅनान सायन मारूंक ना, चेअरमॅनान सायन मारल्या. व्हायस चेअरमॅन सायन मारला तो म्हणटा तेणें सांगला आसतलें तुमकां आतां 5 मिटिंगो अटेंड जायना म्हणून मिटिंगो घेवंक ना म्हणून आपली सायन मारली. काल तेंच्यांनी डिझल आसलें ते डिस्ट्रिब्यूट करून दिलें. 70 लिटर एकट्याक दिलें. आमी सॅटिस्फाय केलें आनी आयज म्हणचे कितें तरी डिझलाची वेवस्था जातली म्हणून. आयज वेवस्था ना जाली. ना जाल्या कारणान आमी डिझल भायलें हाडलें. भायर वयचेंच पडलें नाल्यार फाल्यां बोटी बंद पडटा, माने आमच्या आंगार पडटा, सगळें आमकां लुकसाण जाता. तर आमी आयज डिझल हाडला तितून आमकां आमचे सोसायटीचे 61.88 पयशे पडटाले आमकां पर लिटर. आतां भायलें हाडल्या कारणान 63.88 पयशे पडटा. 2 रुपया म्हारग पडले. प्लस ट्रान्सपोर्ट चार्जीस आहा इतले पयशे आतां हे कोण भरून दितलो आमकां? आमची सबसिडी गेली. हां, तेज्या वयल्यान हितून आमकां वॅट सबसिडी म्हणून डिझल वॅट सबसिडी म्हणून आसली तिवूय गेली. हेका आतां जबाबदार हे सगळे हे तिगूय जाण. तेन्ना ताबडतोब हो बोर्ड आहा तो डिझॉल्व जावंकूच जावो असो आमचो बोटकारांचो डिमांड आसा. बंदोबस्त करूं का भायले हाडले. आयज लुकसाण कितकी पडली. 500 लिटर डिझल हाडले जाल्यार सबसिडी तेंची गेली सगळ्यांची. कितें फायदो आसा सांग पळोवया. हे सगळे गेले ना पयशे आमचे. म्हणून जाता तितके गोवोरमेंटान एक्शन हेचेर घेवची, नाल्यार फाल्यांच्यान पंप बंद करचो, सगळें हें करचें आनी हांकां सगळ्यांक भितर उडोवचें. हांव म्हणटा आमकां खुशी आहा. म्हाका एकदम हें आहा की म्हाजें फर्स्ट प्रिफरन्स जनरल बॉडी मिटिंगेन जें डिसिजन घेतलां तें योग्य आनी तें योग्य रजिस्टरान तें डिसिजन मानचें आनी रजिस्टरान डिस्क्वॉलिफाय बॉडी करची आनी न्यू इलेक्शन डिक्लेअर करचें आनी आमचे कोण दुसरे भुरगे आहा पळय तेंच्यांनी रावन तेंच्यांनी ही बरे भशेन सोसायटी चलोवची. घोळ चलता आतां 3-4 म्हयने जाले, 5 म्हयने जाले, कोणूच कोणाचें आयकना. तिगूय जाणांक आमकां विश्वासान घेयना, तिगूय जाणांक आमी घेवन झगडटात आनी रजिस्टराक कंप्लेंट दिल्यार रजिस्टर करेक्शन घेयना.